ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। चक्कर कभी आगे रेंट अ कार रेंट अ बायक गोंयांत नवीनही तांचेर सरकाराचो धरबान नाशिल्ल्यान लँड टॅक्सीवाल्यांचे कोफुसांव जाला ती दुसरी गजाल. आता गोंयांत मॉडर्न संकल्पनेन सायकली भाड्यान दिवपाचो विचार चल्ला. हिरो सायकलीची ही कल्पना मुख्यमंत्री पर्रीकराक खंय मानवली. ताणें 4 पेदलां मारून पळयली. We are tying up with, through Smart City, we are tying up with, I think it is Hero Cycles. म्हणजे नाव तरी या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाक नाव वेगळ्या. They will be operating this and we will only give them places where the cycles can be kept. The concept is cycle will be GPS tracked. It will have a 100% fail-safe locking system. They have a system by which you can, they are trying to put up at every 300 meters, 250 meters, cycle stands where these cycles can be locked. You can pick it up at one point, go to any other point, drop it there, the issue is over. अशे तरेचे कॉन्सेप्ट फॉरेनात नित्याचे. मार्केटात यो वच करपी लोकांक ही गजाल बऱ्याक पडूं येता. पार्किंगाची कटकट, ट्रॅफिक जॅम आनी प्रदुशणांतल्यान मातशी थाकाय म्हूण सायकलीन मार्केटात शारांतलीं कामां गाठोवंक यो वच करूं येता. सायकलींक GPS आसतलो, लॉकिंग सिस्टम आनी जाय थंय व्हरून सोडपाक स्टँडय आसतले. प्रोजेक्टाक खर्च बरोच आसा, मात लोकांक तो सवाय भितर मेळचो म्हूण भाडें थारावन स्टँडाचो प्लान करून आनी बाकीच्यो गजाली जाग्यार घाले उपरांत सायकल कंपनी हो प्रोजेक्ट चालीक लायतली. सगळो खर्च खाजगी, फक्त स्टँडाक सुवात सरकार दितलो. So now they are doing a feasibility exercise. They will work out where the stands has to be, how many cycles are required. So we are encouraging it. They are now just going into they were just showing me the different kinds of cycles. So they will be doing the exercise and maybe we hope in 5-6 months time we'll be able to establish some cycle stands. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी.